सुरुवातीला एक घेऊया 8:10 पेज 5 8:10. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमी साद्या कालाच्या तिसऱ्या आयताराक आसा आनी आमी आयज विश्व पवित्र सभा पवित्र पुस्तकाच्या वावराक भेटयलेलो आयतार समोर उरता. सांजचे रंग पवित्र पुस्तकाचो एक व्हड मोगी आनी जाणार आमकां अशें म्हणटा, जाका पवित्र पुस्तकाची वळख ना ताका क्रिस्ताचें वळख ना. पवित्र पुस्तक तार घेयन आसतना वाचात. ताका तुमच्या हातांतले कधीच काला पडून दिवं नाकात. क्रिस्ताक वळखून आनी क्रिस्ताचे वळखीन वाडोवन आमकां पवित्र सभा वाचूंक, नियाळूंक आनी जिवीत बदलूंक म्हत्वाचें आनी गरजेचें. आयचो सेवा धर्माचो विशय आमकां हेच दिशेन ओडून व्हरता. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमानान सत्मानून घेयात. जेजून ह्या उतरांनी आपलो भौशीक वाव सुरू केलो आनी सगळ्यांक जिवीत बदलून शुभ वर्तमानान मानून घेवंक आमंत्रण दिलें. एक सुबापणीन आनी खुशाल जिवीत जिवंक, जिवीत बदलूंक, शुभ वर्तमान सत्मानून घेवपाची गरज हें आमचें सवें घडोवंक पवित्र पुस्तक वाचपाची आनी वेव्हारांत घालपाची आमी पावलां मारूंक जाय. ह्या मिसांत आमच्या काळजांत आपल्या उतराचो मोग घाल म्हूण बापा लागीं मागतना पवित्र पुस्तकाच्या वावरान मिसोल आशिल्ल्यांक आशिर्वादान भर म्हूण मागुया. आयज आमी आमचे फिरगोजेंत भागियोत सेबास्त्यान हाची परब समोरता. आमचेर आनी आमच्या गांवचेर आशिर्वाद घाल आनी पेस्त पिडा आमचे वेशीक पयस काड म्हूण मागुया. बाबा कडेन आतांच आमी सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां, जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. ह्या विशयाचेर नियाळ करून भाग्योन सेबास्त्यानाच्या जिविताचेर ताणें दिल्ल्या गवायकीचेर आयज आमी नियाळ करता. दर एक भाग्योन आमकां उगडास करता आमचें जिवीत भाग्योनपणी आमी जियोंक. दर एक भाग्योन आमकां उगडास करता देवाक विस्वाशी रावंक. हेंच करून आयज आमी आमकां आदारून कृपा मागुया. आनी तेच भाशेन आयज ही परब समोर दांडाणी रावतली भाव भयणां आमकां आदार करता तांचेर आनी आमचेरूय सगळ्यांचेर
आशीर्वाद मागूया. नेहमीची भेटी तयार जाताना आमची पातकां वळखून घेऊन देवाची आणि एकामेकाची बोगसडे मागूया. नानेवेच्या लोकांक देवाचेर वावर दवरलो. ताणें एक उपास परगटलो. हें देवान पळयलें. देवान तिची दया केली. बाबा, तूं कास लायता तसलो बाप न्हय. तोरी जिवीत बदलूंक आमी पावलां मारूंक नात. बोगोस आमकां सोम्या काकूकर काल बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलें. क्रिस्ता, तूं आमकां देवाच्या राजाची भुरगीं करूंक आयलोय. देव जिवीत तुवें आमकां वाटलें. तरूय आमी हें देवाच्या भुरग्याचें देणें पातका उदेशी नाकारला. बोगोस आमकां क्रिस्ता काकूकर ह्या संवसाराचें रूप नपय जावन वेता. सोम्या, आमी ह्या संवसारांत सासणाक रावूंक येवंक नात. आमी संवसाराच्या राजाची नागरिकां आनी दायची. तोरी स्वार्थी जावन एकामेकाक आमी दुखोवन ह्या संवसारांत सासणाक जिवंक आयला ते भाशेन आमी जियेता. अशें तोरी सासणाचे खुशालकाय आनी संतोश आमी इबाडटा. बोगोस आमकां सोम्या काकूकर देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. देवाची तुस्त करून महिमा देवाक आमी गावया.
आमच्या देवा भाग्योन सेवान तुझ्या रॉक्स रक्षण बेदोरी नासतना आपलो भावार्थ परपोट उचललो आनी दोगदावणेक सांपडलेल्या आपल्या भावा भयणीक भावार्थान तीर रावंक धीर दिलो. ही पोरजोडीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परब आमी समरमता. खऱ्या भावार्थान तीर रावंक आनी मनशाच्या आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी बोळादीक करपा आमकां दी. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्पोर दुसरे फावटी जोनसा लागीं उलयलो. ताणें म्हणलें, उठ, त्या नांवांतल्या निव्या शारांत वच आनी जें कितें हांव तुका सांगतलों तें त्या लोकांक परगोट कर. जोनस उठलो आनी सोरेस्पोराच्या उतराक पालो दिवन निव्या गेलो. निव्वे म्हणल्यार एक सोर नाशिल्लें व्हडलें शार आसलें. भितर सरून भायर वचपाक 3 दीस लागताले. जोनस शारांत भितर सरलो आनी थंय 1 दीस भर चलत गेलो. तेन्ना ह्या उतरांनी ताणें साथ घालो. 40 दीस उरल्यार आनी निव्याचो बसून जातलो. निव्वेच्या लोकांक देवाचेर भावार दवरलो. तांणी एक उपास परगोट केलो आनी गिरेस्तांनी तशेंच दुर्बलांनी गोनान आंग पांगुरलें. हो लोक कितले जैतन आपले वायट दीस सोडून दिवंक लागलो. हें देवान पळयलें आनी तांकां कास लायतलो म्हूण ताणें धमकावणी दिली. ती देवान तांची दया करून पयस केली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सगळीं म्हणया, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो. जबाब, तुजी काकलूक विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनान दवर. तुज्या बरेपणा खातीर सर्वेस्परा माई मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब, सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्याक तो मार्गार हाडटा. खालत्याक तो स्वताच्या मार्गार चलून व्हरता. दुर्बलाक आपली वाट दाखयता. जबाब, भाग्योन पावून गोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांव सांगूंक सोदतां तें हें, वेल सोंपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायलो आसलेल्यांनी ती नासलेली पोरी जेवची. रडटात ताणें रडो नासलेली पोरी. सुखांत आसात ताणें सुखांत नासलेली पोरी. विकतें घेतात ताणें आपणा कडेन कांयच नासलेली पोरी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात ताणें त्यो खऱ्यांनीच वापर नासल्योय पोरी जेवचें. कित्याक ह्या संवसाराचेर रूप नपयत जावंक येता. देवाचें उतरें. उद्गाराक आमी सगळीं उबीं रावया.
ताचे राज लागीं पावलां शुभ वर्तमान मानून घेयात. Sorveți cu tuमचे sovias. Marco Pormone, Gesù Cristo, Gesù Vortoman. जुवावाक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलेयाक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान सत मानून घेयात. एकदां तो गालिलियाच्या दर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दर्यांत सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे झाडां मारताले, कित्याक ते खारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हळें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतात तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच ते झाडां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन मातसो फुडें वचून जेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव व्हड्यार आपल्यो रांपणी सारक्यो करताले ते ताणें देखले आनी रोखडेच तांकां आपयले. आनी जेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलेल्या मानाया बरोबर व्हड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. भाऊ आयज आमी भाग्योन समस्येवांची परब पाळटा. एक भाग्यवंत आमकां जेजू सरशी पावूंक आदार. एक भाग्यवंत आपल्या जिविता वरवीं आमकां स्फूर्ती, इन्स्पिरेशन देवाक वळखून घेवंक आनी देवा सरशी परत पावूंक. भाग्यवंत सबस्त्यांव 257 to 288 ह्या वर्सांमध्ये जेजू जल्मल्या उपरांत जियेलो. गांव ह्या शारांत जियेलो आनी एक रोमकारांचो सैनीक तो आसलो. हो मनीस बाबार्थान भरलेलो आनी हेका लागून जेन्ना क्रिस्ती मनशान त्या काळार पिडापीड आसली तेन्ना उदी करून तो आसलो तेन्ना पयलो एम्परर कारिनूस हाचे कांय जायते जाणांक पिडापीड दिताले आनी जायते जाणांचो भावार्थ घाल्लोलो. एकदां सबस्त्यांव दोग जाण मनशांक जांकां जिवेशी मारूंक स्तेंतेच पडलेले तांकां तो धीर दिता. क्रिस्तावेलो भावार्थ सोडिनाका हे भाशेन सांगता. आनीकूय बावडीनो तो क्रिस्ती धर्मा विशीं इतलो खोल आनी अखोड ताका भावार्थ आसलो ताचेर तत्वांचेर की कोणाकूच तो आपल्याक हारोवंक दिनासलो. ही वॉज फर्म इन हीज आर्ग्युमेंट्स. आनी हाका लागून एकदां जो जेलर आसलो ताची बायल आसली तांकां पर्यंत तो कुवेटर करता. जायत्यो ताच्यो मिलाग्री पळोवन थंय क्रोमासियस हो प्रेफेत रोमाचो तो आपूण बदलता, ताचो चेडो बदलता आनी जायते जाणांक जे प्रिजन आसले ते क्रोमासियस हो आपूण बदलल्या उपरांत तांकां सुटका फावो करता. स्लेव्स आसले तांकां फ्रिडम सुटका दिता आनी हे भाशेन हें सगळें मानून घेतल्या उपरांत आपुणूय प्रिफेक्ट कसो आसलो तो रिजायन जाता.
ताचे उपरांत बाबडीनो आनी एकलो राजा येता डायक्लेशन ह्या नांवाचो. तोवूय आसतना जायती पिडापीड आसता, पूण तरी आसतना भाग्यवंत सेबास्त्यावाचें जिवीत, ताची करेज, ताचें बोडवंतपण पळोवन तो ताका गार्ड जे आसले तांचो कॅप्टन कसो करता. पूण उपरांत अशें घडटा जेन्ना हो डायक्लेशन उदेंती वाटेन कॉन्स्टँटिनोपल थंय वता तेन्ना आनी एकल्याक आपल्या जाग्यार जॉयंट एम्परर मॅक्सिमिलियन म्हणून मॅक्सिमिलियन हाका काडटा. आनी ह्या मॅक्सिमिलियन खबर मेळटा की सेबास्त्याव क्रिस्ती मनीस म्हणून. तेन्ना ओदिकूच ताका पिडापीड दिता आनी ताका बाल्यांनी मारूंक हो डायक्लेशन ताका बाल्यांनी मारून हुकूम दिता. बाबडीनो हें सेंटेन्स ताचेर पडलें तेन्ना तेजेरूच न्हय, ताचे बरोबर जायते जाणांक कोवीड ताणें केल्लें तांकांय मरण फावो जाता. पूण भाग्यवान सेबास्त्याव भियेना, मरणाक भियेना. क्रिस्तांचो घोट आसलो, बाल्यांनी ताका मारून तो मेलो म्हूण ताका सांडून वता. पूण जेन्ना विधवा सांत कास्तुलूस हाची विधवा आसली, ताणी ताका पळयतच ताका जीव आसा म्हणून ती ताका घेवन वता, ताचो परामर्श करता आनी ताका परत ताच्या घोट करता. बाबडीनो भाग्यवान सेबास्त्याव इतल्यानूच थंय रावना, परत भियोन धांवना. पूण एकदां हो डायक्लेशन एम्परर ते वाटेन वेचो आसलो तेन्ना मुद्दम थंय वचून रावता आनी हो राजा हो एम्परर वेताना वायट ताणें क्रिस्ती मनशांक केल्लें ताच्या तोंडार मारता. आनी तेन्ना हो डायक्लेशन जो समजलो भाग्यवान सेबास्त्याव मेलो म्हणून तो तोटाकता आनी ताका धरून लायता आनी उपरांत ताका मारून एके भाशेन मोरसोन ताका मारता आनी ताका कशें जिवीश मारता. पूण आयज भाग्यवान सेबास्त्याव पात्रांव जायते सोल्जर्स आसा तांचो, सैनीक आसा तांचो, बोलवणपणान ते फुडो करतात झुजाक. कसलें जिवीत हो बाबार्थी मनीस जियेलो, ताणें बरवासो सोडूंक ना देवाचेर आनी बाबार्थान तो जियेलो. आयची वाचपां बाबडीनो आमकांच असलेच नमुन्यांनी दिता. पयलें वाचप आयज आमकां जातून आमकां जोनास ह्या प्रवाद्याची खबर मेळटा. ही खबर सांगून आमकांय परत देवा चडशें हाडूंक एक संदेश कसो आमकां निनेवे शार आनी इज्रायलाच्या लोकांक पडनासलें. निनेवेच्या लोकांक जायते वायट केल्लें आनी देव जोनासाक वेचून काडटा आनी म्हणटा तूं संदेश वचून पाठय की देव अजून पर्यंत तांचो मोग करता, तांच्या जिविताची बदलणी जावंक जाय म्हणून. आनी जोनासाक ही देवाचो हुकूम बरो लागना, कित्याक तो समजतालो सोडवण फकत जुदेवांकूच म्हूण, कोण बावार्थ्यांक पेगन्स आसा तांकां न्हय म्हूण. आनी हेका लागून जोनास फुडें वचूंक सोदिना. पूण बाबडीनो देव आपली येवजण केन्नाच फाटीं धरिना. जोनास तर वेताळा तो दुसऱ्या डिरेक्शनान वता. निनेवे एके वाटेन जाल्यार तो दुसरे वाटेन वता. आनी आमी जाणाव ही घडणी जंय एक व्हड तुफान जाता, स्टॉर्म जाता आनी तेन्ना एक जे फणटा की हो पाती कसो म्हणून ताका दर्यांत उडयता आनी नुस्तें ताका गिळून एका वेळेर वचून वोंगता. तरी आसतना देव ताका सोडिना. देव ताका परत सांगता वचून संदेश पाठय म्हणून. देवाक ताका कास्त लावं येताली पूण तो लायना. आनी उपरांत जोनास तरी वेता जाल्यार निनेवेच्या लोकांक कसली खबर तो परगट्टा फकत 40 दिसां भितर तुमी जर तुमचें मन बदलना जाल्यार तुमचें निसंडण जातलें. यू वील बी डिस्ट्रॉयड. आनी देवाचो मोगाचो संदेश आसलो तो परगटचे सुवातेर आपणाक जाय ते भाशेन जोनास परगट्टा. देवान सांगलेलें तुमी बदलात, हांव तुमकां मानून घेवंक तयार आसा म्हणून. पूण तो हो संदेश परगटायता देव तुमकां पानीश करतलो, देव तुमकां कास्त लायतलो.
God always longs to forgive us. देव खुशी दाखयता सगळे वेळार आमकां आसा तशी मानून घे बाबडी दो सगळे आमी पातके कोणूच आमच्या मदें भाग्यान कसो आमी ना पातके म्हणून देव आमकां कास लायना देव आमकां आसा तसो मानून घेता आनी देव आमकां आसा तसो मानून घेता जाल्यार देवाच्या मोगाक मोग फारीक करूंक गरज आनी देवाचो मोग आमी करता जेन्ना देवान दिल्ल्या मनशाचो आमी मोग करता जोनासान आपल्या सगळ्यान देवान दाखयलेली दया तो विसरलो आनी दुसऱ्याक दया परवडची सुवातेर खास परवटायलो पूण देव बाबडीनो आपली येवजण करीत आसता आयच्या शुभ वर्तमानानूय आमकां मेळटा जेजू म्हणटा जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात जोनासान तर संदेश परगटायलो तो लोक संवसारान वाचचे खातीर जेजून जर संदेश परगटायलो जाल्यार आमकां स्वर्गीचें राज आसा ह्या खातीर बाबडो आयज जर एकले आमी आमच्या जिविताची बदलणी करतली जाल्यार कंप्लीट सरेंडर म्हणटा अशें करूंक गरज जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक आपयलें तेन्ना ते सगळे सांडून ताचे फाटल्यान गेले अशें न्हय की ताणें जेजूक पयले फावटी पळयलो जायत वेळी ताणें ताका आयकलेलें जायत वेळी जेजूची ताणें नियाळ केल्लो पूण जेन्ना तांचे लागीं खूब जेजून मागलें तेन्ना ते सगळे आमची झाडां सोडून गेले बाबडी न्हू झाडां सोडून गेले म्हणटा तेन्ना सिंबॉलिकली आमच्यांनी मानून घेवं येता अशें की झाडां वायट कितें आसलें ताणें सोडून दिलें ताचे फाटल्यान गेले धंदो हे सगळें ताणें सोडून दिलें आयज हेच तर आमचे लागीं विचारलें जाल्यार आमी म्हणटले हें कशें जावं येता कशे भाशेन म्हज्यान फामील सोडूं येता कशे भाशेन म्हजो धंदो सोडूं येता कशे भाशेन म्हज्यान सगळेंच साडून ताचे फाटल्यान वचूं येता शुभ वर्तमान परगटणार जावं येता हें घोडये काम पाद्री माद्रीचेंच अशें आमी म्हणटलें बाबडी न्हू भाग्यान पावलो ह्या विचाराक आमकां जबाब दिता जेन्ना जेजू म्हणटा तेन्ना ते सगळे ताचे फाटल्यान सोडून गेले म्हणटा तेन्ना दर एका क्रिस्ती मनशाचें मन जावंक जाय की देवाची खुशी आमच्या जिवितान करूं भाग्यान पावलो आपल्या दुसऱ्या वाचपान म्हणटा बायल आसा ताणें बायल नासलेल्या भाशेन जिवचें हो विकतें घेता ताणें आपणा कडेन कांयच नासलेल्या परी जिवचें ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात ताणें त्यो खरेंच वापर नासलेले परी जिवचें म्हळ्यार कितें बायल तुजी आसा तिचो मोग करूंक जाय पूण तीच तर तुका आडखड जाता जाल्यार तुवें खऱ्यांनीच देवाचे पदवे सगळे नियाळ करूंक जाय वो तुका धंदो आसा तुजें बिजनस आसा हे बिजनस तुका देवाची वचूंक आडखड जाता जाल्यार तुवें ताचें नियाळ करूंक जाय खरेंच हें म्हजें गरजेचें कित्याक क्रिस्ती मनशाक आमचो तेवो स्वर्गीच्या राजा आयज बाबडी आमकां भाग्यवंत सेबास्त्यांवाची आमी परब पाळटा तेन्ना कांय वस्तू आमी मनांत धरूंक गरज जावं जोनास जावं भाग्यवंत सेबास्त्यांव जावं जेजू हेंच आमकां दाखयता की सासणेक सूख आमकां आसा म्हणटच पयलें भाग्यवंत सेबास्त्यांवान दुसऱ्याक भावार्थान जिवंक उत्तेजन दिलें सेबास्त्यांव भाग्यवंत सेबास्त्यांव he encouraged others to remain in faith भावार्थान दुसऱ्यांक जिवंक संदी दिवप आनी आदार करप जेन्ना एक आवय बापूय आपल्या घरांत जावं मागणें करता तेर्स करता पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना भुरग्यांक देख जाता दुसऱ्यांक भावार्थान वाडूंक आदार दिता तेच बरोबर बाबडलो भाग्यान पावलो आमकां म्हणटा बरी खबर हाडटल्याची पावलां कितली म्हूण सुभागी आमी ती बरी खबर परगटणार भाग्यवंत सेबास्त्यांव भाशेन बरी परगटणार आमी जावया दुसरे स्वाती बाबडलो कश्टा वेळार भाग्यवंत सेबास्त्यांव फाटीं रावूंक ना तो फुडें गेलो दुखवलो तरी परत गेलो जेजूचे गवाय जावन कांय फावटी आमकां मागलेलें मेळना तेन्ना आमची गोत कितें काय आमी निराशी जाता गुणगुणटा देवाचेर शीण करता दूख जाला म्हणून फाटीं रावता वो भाग्यवंत सेबास्त्यांव भाशेन आमी फुडें वता आमचें काम सारकें जायना तेन्ना आमचें बिजनस सारकें चलना तेन्ना
आमचो स्वभाव देवा सुशी कितें काय हें दूख जाल्ल्या खातीर लुकसाण जाल्ल्या खातीर आमी फाटीं रावता हो भगवान सभास्या भाशेन दूख जाल्यार कडल्यान फुडें वता आनी तिसरे स्वाती बाबडीलो भगवान सभास्यान गोवायकी दिली आपल्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिली आपल्या मोन्नांतल्यान आपल्या रोगांत मारून आयज जेजू आमकां खंय गोवायकी दिवंक वयता जंय हांव आसा थंय हांव ताचे खबरेचो परगटना आयज पवित्र पुस्तक बाबडीलो ह्या वावराक भेटयलेलो आयतार आमी पाळटा आनी पवित्र पुस्तकाच्या वावराक आयतार भेटयला तेन्ना कांय फावटी आमची ओळख ह्या पवित्र पुस्तकाची पोतोडी कितलीं पुस्तकां आसा ह्या एकाच पवित्र पुस्तकांत 70 तातूंत आदल्या कोरांतली 40 नव्या कोरांतली 20 27 ही पुस्तकां बाबडीला एकूच आमकां खबर सांगता की देव आमचो आसा तसो मोग करता देवाच्या मोगाची चीट ती पवित्र पुस्तक जे जेजून आमकां उगडाट केलें आयज ह्याच पवित्र पुस्तकाचो आमी मोग करूंक ताचेर आसलेली खबर आमी मानून घेवंक आनी भगवान सभास्या भाशेन परगटणार आनी गोवाय आमी त्याच जेजूक जावं आमची मागणी जावं दर एकल्याचेर आमचेर जी बेस्ट पीड आसा ती पयस कर म्हूण ह्याच भगवंताक फुडें घालून मागणी ubi रावया सत माता देवाक सत परिवार बाबा सगळ्या मुलींच्या वस्त्रां आमच्या क्रिस्तांव आमच्या सोन्या काळ बोललो आनी देवाचें राज लागीं पावलो जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात हो जेजूचो उलो मनान दवरून थोड्यो आमच्यो कुडीच्यो आनी आत्म्याच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया आमच्या आत्मीक फुडारांनी देवाच्या उतराचे उजवाडान आपले जिवीत विसर्जन न्हू सोडून आनी हे वरवीं आपल्या काला आशिल्लेले पणजेक न्हू सोडण्याची देख दिवन बापा लागीं तांकां कृपा मागुया सरकारी सामाजीक आनी राजकीय फुडारांनी पयलींचे उदरगती पासत वावुरताना दुनियाचो आनी गरजेवंताचो अदीक हुस्को दवरून तांकां बापाचो आदार मागता Thank you.
वावुरता. तांकां हो वाव करता आसतना बापाचें मोल मागुया. आमी सगळ्यांनी देवाचे उतर वाचून शिकून ज्ञानूक आनी जिवीत नवसरूंक जिवितान देवाच्या उतराची बरी फळां दिसून बापाचो कृपा आमकां मागुया. कोविड-19 मारेकार पिडेची बरी जाल्यार हेकोवणी मागता. हे पिडेंतली आमकां निवार म्हूण बाबा लागीं मागुया. बाकिंगोल सदस्यान आपल्या जिविताचेर जेजूक विस्वास दिलो आनी जिवितान आनी मरणान त्या जेजूक साक्षी दिली. दर एकल्याक आमच्या गांवच्या भावा भयणीन वाडून आमकां देवा लागीं कृपा मागुया. आमची ही परब समोरून दांडाडी रावतल्या भावा भयणांक आदार करता. तुरंगा रावलेल्या दर एकल्या भावा भयणी सभेस्तांवाची परब समोरता आनी दर एकल्या आमच्या गोऱ्याब्यान क्रिस्ती तत्वान बोललेली जावन देवाची कृपा मागुया. सर्वेस्परा देवा, तुज्या उतराच्या बळान आमचें जिवीत बदलूंक आमकां तूं आमंत्रण करताय. एक वाटेन तूं आमकां आदार कर. क्रिस्ता आमच्या सोनिया वरवीं. वितवणी वेळार गीत घेवया. सीट 15, स्टेज 34. सीट 15. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्या तुमचें बलिदान सर्व देवा बापाक मानतात असलें सांगून मानात.
सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटवलेली ही देणी पवित्र कर. सबस्त्यांव तुज्या भक्ताची खाडीस तुज्या मोगान इतलें लासतलें की ह्या मोगाच्या बोडान ताणें आपले कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीय काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आमची काहळ सांबाळुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक निर्वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काडी आनी सर ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवन सबस्त्यान तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे वसोकतायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोड सर्वनायेन सोडायताय. देखून सुर्वीच्या देवदूता सांगाती आमी निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बाबा परस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन गोश्ट मरून सुसूत्रेचे आनी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वचून तो ओडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल सुटली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास, नव्याने सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसोडें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत हें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Avarta frugut porcotuia. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी परमेश्वरपणाचो आमी भक्तीपणे ग्रास करता. आनी जिविताचो द्वारे चळवळीची काळ सुखा सुवर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रोगा शोध रामा समेस्तान
पवित्र आत्म्यावर मी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक तुमी चेर विस्तार आनी तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागीन बापा, फिलिप नेरी आमच्या कोवळी बापा, आनी सगळे यादकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिम मोगलान वाडय. पुरोच वरपुराचो बरमोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समस्यान तुजे पोरचोडीत मुखार मावण पडून फावो कर. आमा समस्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार बारी देवाचे माये सगाती भाग्योन धर्मितान सरकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक. Chiar ce să vorbim, chiar ce să săgătăm, chiar ce să dai, povitrat pe cei ponană, sărbăbinar baba, sărbăndănanii voi moftuta, sasna cea sasna. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थना बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी चलता चलता तशी संवसारांत जावं. आमचो दसपरो आयज आमकां दी आनी आमी जें केल्या वस्तूंना तशी आमची वार्ता बरोस आनी आमकां ताणें पडोवंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सरीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी वर बसोन रेखता. तूं आमकां तुजी उदार काकुळीन सर पातकांतली सटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रात चलयताय सासणाच्या सासणान. सगळ्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची करतो. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची करतो. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काढावी. शिळेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुवागे. Chris Prasada Vella, Git Yoya, D27, page 61, D27.
प्रार्थना सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा समस्या तुझ्या भाग्यवंत रोग साक्षात तुझे सेवेंत विश्वासी आनी कश्ट मरणांत जायती मोत तुवें केलोय आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जायती मोत कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा